आमच्या भारतान आमी खूब केलेले आसा. आमी 2% पर्यंत ना, कितली व्हडली संख्या आसा. पूण पळयात देवान कितें केलां पळय तें आमकां आपयली आनी आमी पाद्रींनी माद्रींनी आख्ख्या भारताक वचोन शिक्षण दिलेलें आसा सगळ्यांक, चड करून गरिबांक आनी उंच दर्जाचीय, कित्याक ते आमच्या इस्कॉलांनी येतालीं. मागीर हॉस्पिटल, कितले नाका जाल्ले दुयेंसां आसलेलीं, कोण तांकां पळय नासलेलो, ते गाडयांगेर वताले, हें कोत्ताले. पूण आमच्या माद्रेंनी तांकां सगल्यांक बरी देख दिली आनी तांचो परामर्श केलो, तांकां इलाज दिलो. आनी हे भाशेन ही सेवा चाकरी आख्ख्या भारतान केलेली आसा. तितलेंच न्हय, आमी उदरगत पासत खूब केलेले आसा क्रिस्तांवांनी. म्हणटच हे सगळे खूब पाटी आमचो लोक मानता पूण मानिना, कित्याक आमकां चेपून धरूंक सोदतात. पूण तशें न्ही. तें आमचे जिवीत जेजू सोबे आसा आनी ते सगळे स्वातीचेर पळजता. आनी चड करून जेन्ना ती आमकां पिडापीड दितात तेन्ना आमची भावा भयणां, पाद्री माद्री, तांकां खूब पिडापीड ह्या जाग्यांचेर दितात. चड करून मिशनरी काम करता पळय थंयसर, कित्याक तांकां नाका गरिबांक आमी सुटका दिलेली, तांकां बरेपण दाखयलेलें आनी तांकां बरेपण दाखोवन तांची उदरगत केलेली. हे भाशेन खूब पाटीन घडटा आनी अशें दिसता. पूण आमी आमच्या ह्या वैऱ्यां पासत जे कोण आमकां ऑपोजिशन करता तांचे पासत आमी मागूंक जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां आनी ते भाशेन आमी तांचे पासत मागया. तर ह्या वेळार सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया. सायबीण माय आमचो नमुनो जावन आसा, तर आमी तिची देख घेवन हे आमचे माय सारकी आमी सदांच जावया. दोळे धांपल्या उपरांत आमी भितरल्यान नोमान बरे म्हणीत रावंक जाय. कसलेय स्थितीन भितरल्यान आमी नोमान बरे म्हणीत रावत तर आमकां ती सुटका दितली त्या ओदृशांतली, त्या संकश्टांतली, आनी आमकां ती निवारून शांती आमचे सगळें जेजू बरोबर हाडटली. कित्याक जेजू आमचे भितरूच जियेता आनी ती आमचो पाळन पोशण करता.